unshakura nasau kudi sodi naka Adão evin patokele surgincenda devahandample Uptempuru portunte ye vigituye. Soglang तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून फातिमा फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव भेटयता देवाक दिन वाचून मारिया डिकोना आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट जाता दाबोली जस्मिना आग्यार हांच्या घरांत देवान सायबिणमाचे भेटेंतल्यान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून जीं कोण बरीं नात दुयेंत जाल्लीं आसात ह्या दिसांनी जायतीं जाणां रेस्पिरेटरी डिजीजीस जावपाक लागलेलीं आसात. भोव करून जो धुल्लो कन्स्ट्रक्शनाक लागून रस्त्याक लागून आमच्याच गांवांत तशेंच पर्वरी आनी दुसऱ्याय गांवांनी मागुया हें पोल्युशन बंद जावंक आनी आमच्या लोकांक हेल्दी वारें मेळूंक देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो बरो. भाव भयणीनो आमकां जायते सोयेक मेळटात आनी हाचे मुखारूय मेळटले. देवाचीं बरेपणां आमी चाकूंक पूण जायते पावटी देवाचीं बरेपणां कुशीन दवरून आमी ह्या संवसाराचें वायट आसा तें चाकलां देंवचाराचें आसा तेंच वायट आसा तें चाकलां आनी मागीर आमी त्रासान पडल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदविदार देवा तुवें बासायलोल्या सोडवणदाराक बऱ्या कोरन्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमचीं काळजां सदां जागीं दवर अशें ताचें सांगता. सर्गीच्या राज्यान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. इजयेस प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जुदाच्या प्रांतान हें गीत गायतलीं. किल्ल्या वयर आमकां एक शार आसा. आमची राखण करूंक दुरीग आनी खोट सर्वेस्परान बांदलां. दारवंटे उगडटात. प्रमाणीक आनी विस्वाशी राष्ट्रां भितर सरूंक दियात. तांचें मन तीर तें शांतीन जियेता कित्याक तांचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरात कित्याक सर्वेस्पोर सदांच तोखता तसलें घडप. उंच दोंगराच्या माथ्यार खोटांत रावतल्यांक ताणें सोकला उडयल्यांत.
तें कोट तो मोडून उडयता, तांचें निसंटोन करता, तें मोडून ताचो सत्यानाश करता. ल्हानविकायेच्या पांयां थोळा, दुर्बळांच्या पावलां खाला तें खोट माडवतलें. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सगळीं बरोबर म्हणुया. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग मीतमेर नासलोलो. मनशांचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुंवरांचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. आमचो जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडटात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. फकत भोक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें थारोन केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. आमचो जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या गारांतान आमी तुका सूख मागतांव. सर्वेस्पोर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. आमचो जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्परा zuy zuy. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा zuy zuy. सर्वेस्पोर अजून तुमकां मेळटा, ताका सोदात. तो अजून लागीं आसा, ताका उलो करात. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा zuy zuy. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा zuy zuy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गाराज्यान भितर सरचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्गाराज्यान भितर सरतलो. देखून ही म्हजीं उतरां आयकता आनी ताचे प्रमाणे चलता तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें. वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खडपार बांदलेलें. पूण ही म्हजीं उतरां आयकून तांचे प्रमाणे चलो ना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें. आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सर्वेस्पोर देव बरो आनी ताका चाकून घेयात आनी पळयात म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक उलो मारता. ताचें बरेपणां जरी तर आमी चाखतले जाल्यार आयज इजायस प्रवादेच्या पुस्तकान आमकां मेळटा तो कितें कितें करता आमचे पासत. जें कितें आमच्या जिवितांत वायट आसा तें तो बदलता आनी आमकां बरेंपण दिता.
आनी जे कोण आपूण बरे आसा म्हूण समजतात आनी आपली मिजास करता तांकां उरफाटे करता आनी खाला उडयता. भाव भयणीनो, आमी सगल्या वेळार खुशाल आसूंक आनी ह्या देवाच्या बरेपणान आमी भितर सरूंक आमकां सयेक आसा. पूण भितर सरतलेच जाल्यार जेजून म्हणलां तशें म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण भितर सरचो ना. हें बरेपण कोण बेश्तो भायल्यान दाखोवपाक करता आनी भितरल्यान वेगळेंच करता तांकां मेळचेंच ना. कित्याक त्या रेंवेर घर बांदलेल्या वा रेंवेर आपल्या घराची बुनयाद मारलेल्या पिसाट मनशां सारकी ती समजुली आपणाचें सगळें सारकें जातलें म्हूण. आमी सोमया सोमया म्हणून जरी तर समजता आमी स्वर्गा राज्यान पावतल्या आनी ह्या देवाच्या बरेपणाक जाचें पवित्र पुस्तक खबर करता हें आमी करूंक पावतल्या जाल्यार आमी चुकीचें समजल्या. आमकां जेजू उगडास करता. कोणाक मेळटलें? जो कोण म्हज्या बापाची खुशी करता ताकाच. जो कोण म्हज्या बापाची खुशी करता तो खोडपार आपलें घर बांदलेल्या सारको. तर भाव भयणीनो, आयज ही कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. आमचे भोंवतणी जायत्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटात जंय सगळें रेंवेर बांदलेल्या भाशेन. वी आर नॉट कन्विन्स्ड. आमकां थिराय ना, आमकां नाका, तरी पूण आमी करता. तें वायट, ती चूक हें आमी जाणा, पूण तरी पूण आमी ओगी रावता आनी तेच वाटेन वेता. स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरपाचें दार बंद. पूण भोवतणी जाणां आसात जें कितें चुकीचें, जें कितें वायट आसा तें कुशीन दवरतात. तें कुशीन दवरता आसतना ह्या संवसाराचे नदरेन जायते फावटी उणेपणशें बगता वा कितें तरी उणें पडलें अशें दिसता. परवा ना. कित्याक आख्खें मन ओर आख्खो फोकस स्वर्गीच्या राज्याचेर आसा. आनी स्वर्गीच्या राज्याचेर फोकस दवरून जो कोण मुखार चलता तो देवाची खुशी पाळपाक तयार आसा. थोडे फावटी ही देवाची खुशी आवगोड गोडे जायत, थोडे फावटी ती आमकां लुकसाण हाडटा अशें दिसत. तरी आसतना थिराय सांबाळून देवाच्या राज्यान आमी भितर सरूंक तयार जाता आसतना तो येता. आनी तो येता तेन्ना ताका आमचे मदें येवकार दिवंक, आमच्यो वाटो तयार करूंक आमी आद्वेंताच्या काळान भितर सरलेलीं आसा. तर ह्या आद्वेंताच्या काळार सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका येवकार दिवंक आमचें जिवीत निठायेर घालूंक कृपा मागुया. तुझ्या उदारपणात सर्वेस्परा शिष्यारोस्तराम दुःखा दिन वाचता तुझ्या उदारपणात म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं ही देणी एकठांय करून आमी तुका वपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी बरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण जडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारां सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक दारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोठुया. म्हणून आमी समरमता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतली आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचे विस्तारले चे पयसुबेचो उगडास कर. लेव आमचे बागयोन बापा, फिलिपिनार आमचे गोंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोंडी बापा, सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भणीची काकूत कर. ताका दिसता ते मेल्ल्या समेस्ताक ते पडजोडीत मुखाम आपण फाव कर. आमा समेस्ताची दयाक्रम मागता. आंकवा मरिद्याची मागीर संगाती बागेवन झुजायचो पोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाचे सुखांत आमकां वांटो दीप. तांची संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सर्वेस्पराच्या घरान सगळें बरेंपण आसा. तुवें पावपाक आमी ताची खुशी करूंक गरज. देवाचीच खुशी करूंक आमी तयार आसा. देखून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका. वायटांतले आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर्वैटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. फाल्यां 5 तारीख शुक्रार सकाळच्या मिसा उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद जातलो. इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची त्रिदूम सुरू जाता. सांजेर 5 वाजता तेर्स, त्या उपरांत मीस. मांडावळ करूंक कॉन्फ्रारिया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.